मंदिरांत जमल्या गितां गावन मागू तुका हसिता आमचेर तुवें वतल्या सगळ्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजा बापय मोगाळ तूं आमचो जावो रक्ताय आमकां सदांच मोगाळ सुखा दुखान देव आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळना बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्तातय भोव मुखार भावा भयणीनो, आज पवित्र सभा हांगेरीची एलिझाबेथ हिचे स्मरण करता. आयची देवस्तुती देवान आमकां दिल्ल्या सव आमी बरें करूंक वापरचे म्हूण शिकयता. हें जिवीत देवान दिल्लें देणें आमी तें बऱ्याक वापरलें तर आमकां ताचो प्रतिफळ दाराळ मेळटा. देव आमकां रस्तना भरपूर तालंतांनी भरला तर ती सव मेळच्या अवकाशांत आमी बऱ्यान वापरून देवाक महिमा दिवया. आज मनादिक पाप ग्रेगोरी डिसोजा आपलो जल्मदीस संभ्रमतात. तांच्या खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया तांकां बरी भलायकी आध्यात्मीक जिवितांत संपूर्णताय जोडूंक जाय अशी कृपा देव तांकां फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान प्रत्येक तरान मागया. सांगता आज आमी ग्रेगरी सांत ग्रेगरीचें फेस्त करता. ह्या ग्रेगरीक तावमंत उर्गूस म्हणटाले. तावमंत उर्गूस इन ग्रीक भाशेन म्हळ्यार वंडर वर्क म्हूण आजाप करचो मनीस म्हूण. कित्याक म्हळ्यार सोम्यान सांगलेलें तुका इल्लोसो भावार्थ आसल्यार ह्या पर्वताक हांगा ऊट आनी दर्यान पड म्हळ्यार तो पडटा. हेंच ताणें पार केलें. ताका एक इगर्ज बांदूंक जाय आसली. पर्वत कातरून ताचे कडेन पयशे नासले. तो भावार्थान पर्वता फरमायता आनी धन सरकी जाता थंय तो इगर्ज बांदता. अशें ताका तावमंत उर्गूस वांडर वर्क म्हूण नांव मेळ्ळें. तो आनी ताचो भावूय सांत जावन आसात. तांणी जायत्या जपां केल्यात. म्हाका 81 वर्सां जालीं आज कंप्लीट जाली. म्हज्या खातीर मागा प्रत्येक जाण आमी भेटून जे बलिदान सर्प दिता देवा पामांच्या खातीर आमची पदकां आमी ओळखून घेवया. हांव पदकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनाची दोतोरां विसरून वायट धरून आनी बरें सांगून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवद अपराध. ह्या वस्तूक जावन संस्कार मरयेक सगळ्या दलितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराध लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. Somia kakrutna, Somia kakrutna, Krista kakrutna, Krista kakrutna, Somia kakrutna. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भावार्थांचो उडास आनी आत्म्याचो गवळी
तुज्या सळ्या संक उतरान सरोंक आनी देखीन सोलोंक बगेवन ग्रेगरीक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखून दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकांय तूं फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र खंयच्या एक कोणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. माकबेवांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी अशें घडलें. रायान 7 भावांक आपले आवय सांगाताक कैद केले आनी समोर आडवता तें दुकराचें मांस तांणी खावंक जाय म्हूण तांकां सापकांचे आनी जरबदांचे मार दिवन बलात्कार केलो. विशेश करून आवय विशीं आमी अजाप जावंक जाय आनी शाश्वत उडास तिका फावो. तिणें एकाच दिसा आपल्या 7 पुतांचें मरण पळयलें. तरी सर्वेस्पराचे तिणें दवरलेल्या पुर्वोशा वरवीं तिणें हें सगळें धैर्यान सोंसलें. उंच संकल्पान प्रेरीत जावन आनी स्त्रियेच्या काळजान दादल्याचें धैर्य व्हरून तिणें आपल्या पुतां मदल्या हरेकल्याक तांच्या पुर्वजांचे भाशेन अशें म्हळें, तुमी म्हज्या गर्भांत कशे उत्पन्न जाल्यात म्हूण हांव नेणा. तुमकां स्वास आनी जीव दिल्लो हांवें न्ही. तुमचे मदले हरेकल्या थंय आशिल्ले मूळ दातूंची वेवस्था केल्ली हांवें न्ही. मनशा कुळाचो आरंभ केल्लो आनी सर्व वस्तूंचें उत्पन्न केल्लो सृश्टीचो रचणार आपले दयेन तुमकां स्वास आनी जीव परतून दितलो. कित्याक ताच्या कैद्या पासून तुमी तुमच्या जिवाची पर्वा करिनात. अंतियोकाक तिची उतरां अकमनाची उतरांशी दिसली आनी ती ताच्यो केबडायो करता म्हूण ताणें चिंतलें. निमाणो भाव आनिकी जिवंत आसलो देखून राय ताचे लागीं बरी उतरां उलयलो मात्र न्ही, बागा ताणें सपूत घेवन बसवण्यो केल्यो. तो ताच्या पुर्वजांची रिती रिवाज सांगूंक तयार आसा जाल्यार आपूण ताका ग्रेस्त आनी कुशाल करतलो आनी ताचो इश्ट करून ताका एक व्हड हुद्दो दितलो म्हूण सांगलें. पूण तरणाट्यान ताका कांयच लक्षात दिलें ना देखून रायान ताचे आवयक उलो दिलो आनी तिच्या पुतान आपलो जीव वांचोवंक ताका बूत सांगूंक तिका आग्रो केलो. ताणें तिका जायत्यो आग्रो केल्या उपरांत आपल्या पुताक समजूंक ती कबूल जाली. ती आपल्या पुताचेर बागवली आनी क्रूर रायाच्यो खेपडायो करून तिणें आपल्या पुर्वजांचे भाशेन म्हळें, म्हज्या पुता म्हजी दया कर. हांवें तुका 9 म्हयने म्हज्या गर्भांत वावयलो आनी 3 वर्सां पर्यंत दूद दिवन पोसलो. हांवें तुका वागयलो आनी तूं हे प्रायेक पावासर तुका सांबाळ्ळो. म्हज्या पुता हांव तुजे लागीं विनंती करतां, आकाशार आनी पृथ्वेर दिश्ट लाय आनी तांतू आसा तें सगळें पळय. देवान अस्तित्वाक आसलेल्या वस्तूंतलें तें रोसूंक ना म्हूण तूं जाणा जातलोय. तेच परी मनशा कुळी अस्तित्वाक आयलें. ह्या फाशीदाराक भियेनाका. बगार तूं तुज्या भावा सारको म्हूण दाखय आनी मरण स्विकार कर. अशें काकुळतेच्या दिसा तांचे सवे तुकाय हांव मेळूंक शकतली. तिणें उलोवन जातस तरणाट्यान म्हळें, तुमी कित्याक रावतात? हांव रायाची आज्ञा पाळचो ना. मोयसे उदेशी आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या धर्मशास्त्रांतले आदेश मात्र हांव पाळटलो. पूण तूं हेब्रेवांचेर सब जिन्सांचे कश्ट हाडलेलो तूं देवाच्या हातांतलो बिलकूल सुटचो नाय. देवाचे उतर. देवाची वदुका.
हांव उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. हांव उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. कान दीस सर्वेस्पराह नितीवंताच्या उल्याक चीत दिवन आयक हांव मारता ती बोब. उगड तुजें कान म्हज्या विडवणेक, म्हज्या वोंटाचेर ना कसलेंच कपट. हांव उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. तुज्या वाटांनी म्हजीं मेटां हांवें थीर केल्यात, म्हजे पांय केदींच हालचे नात. आपले हांगा आसा तुका उलो मारता, तूं म्हाका जाप दी देवा. म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. हांव उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. तुज्या पाखांड्यांचे सावळेन म्हाका लिपोवन धर. हांव जाल्यार नितीवंतपणान चलून तुजे मुखामोळ देखतलो. हे दुर्गतींतलो उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. हांव उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. Alleluia, 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 alleluia. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात म्हणटा सुमी. तुमी बायसन वचून बाळटात असलें फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. लोक जेजू काही कोण आसतनाच ताणें तांकां आनीक वोपार सांगली, कित्याक जेरुजलेमाक तो लागीं पावल्लो. थंय देवाचें राज बेगीनच प्रत्यक्ष जातलें म्हणून लोक चिंतून आसलो. ताणें म्हळें, कोण एकलो मानतना कुळी असो राज पदवी घेवन येवचे खातीर पयशेल्या एक गांवांक गेलो. वेताना ताणें आपल्या 10 नौकरांक आपोवन एकल्याक एक भांगाराचें नाणें दिवन, पळया हांव फाटीं येसर वेपार करा अशें तांकां तो सांगूंक लागलो. येणें ताचे गांवचे ताचेर जळटाले देखून तो गेलो. त्या वाठापाक तांणी प्रतिनिधी धाडून ह्या मनशाक राजवट चलोवंक येवचें नाका म्हणून सांगून धाडलें. राजवडकेची पदवी घेवन तो फाटीं येताच जांकां आपणें दुडू दिल्लो त्या नांवकारांनी एकल्यान वेपार करून कितलो लाभ जोडला म्हणून जाणा जावचे खातीर तांकां आपयजे म्हणून ताणें हुकूम दिली. पयलो नांवकार येवन म्हणलो, धन्या, तुज्या एक नाण्यान हांवें 10 नाणी जोडल्यांत. ताका ताणें म्हळें, शाबास बरें नांवकारा, ल्हान संगतींत तूं विश्वासी जालोय, देखून 10 शेअरांचे तुका अधिकार चलय. दुसरो येवन म्हणलो, धन्या, तुवें एक नाण्यान म्हाका दिली, हांवें 5 नाणी जोडल्यांत. ताका ताणें म्हळें, तूं 5 शेअरांचे अधिकार चलय. आनी एकलो येवन म्हणलो, धन्या, पळय तुजें नाणें, हांवें तें लेसांत बांदून तशेंच दवरलेलें. तूं कठीण मनीस म्हणून म्हाका तुजी भिरांत दिसली. दवरिनातले कडेन तूं काडटाय, ओंपिनातले कडेन तूं लुंवताय. ताका तो म्हणलो, नश्ट सावकारा, तुज्या सुत्रांनी तुका हांव गुणाकार करता. हांव दवरिनातले कडेन काडटालो, ओंपिनातले कडेन लुंवतालो. कठीण मनीस म्हणून तूं जाणा आसलोय न्ही. कित्याक तर तुवें म्हजो दुडू वाडी घालो नाय. हांव फाटीं येताच तो वाडी समेत घेतो न्हय. आनी ससून रावल्ल्यांक ताणें सांगलें, तें नाणें ताचे लागचें काडा आनी 10 नाणी आसलेल्यांक दिया.
पूण ते म्हणाले, धन्या ताचे लागीं दानांनी आसात. आनी ताणें जाप दिली, हांव तुमकां सांगता, जाचे लागीं आसा ताका सरी दिताले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेले इतलीं काडून उरतले. आनी आतां हांवें तांचो राय जावचो नाका म्हणल्यार म्हज्या दुस्मानाक हांगा हाडा आनी म्हज्या मुखारच तांकां जेविशी मारा. इतलें सांगून जाताच जेरुसलेमाक चडच्या वाटेन तो फुडें सरलो. देवाचें उतार्य. वखनिका क्रिस्ता. आज सबीत 2 वाचपां आसात. पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा एक घडयली संगत. म्हाका देवाची आवय, तिका 7 जाण पोतू. दुसऱ्या वाचपांत एक ओपार मेळटा. ओपारी मुखांत्र आमकां लिसांव मेळटा. ते मोटव्यान संक्षिप्त समजून घेवंक प्रयत्न करया. पवित्र पुस्तकाच्या शिकवणे प्रमाणे आनी मनशा कुळाच्या संस्कृती प्रमाणे, मनशा आयच्या न्ही, मनशा कुळाच्या संस्कृती प्रमाणे एका स्त्रियेची व्हडवीगाय आवयपण. आवयपणांत एका स्त्रियेची व्हडवीगाय आसा. आनीक भुरग्यां वरवीं एक कुटुंबांत उल्हास आसा. हें आमी जाणा. एक जर तर स्त्री काजार जावन तिका भुरगीं ना जाल्यार तिचें तोंड बावता. एका कुटुंबांत सगळी आस्त बदीक आसा, पूण भुरगीं नात जाल्यार कुटुंबांत उजवाड ना. देवाच्या सर देण्या पैकी वर्तें देणें जावन आसा भुरग्यां. न्हयस आवयक पगार कुटुंबाकच, न्हयस कुटुंबाक सामाजीक संवसाराक भुरगीं जावन आसा देवाचें बोव वर्तें देणें. तुमी जाणात, एका भुरग्या राखच्या खातीर कितलें भांगर जावन दी, पयशे जावन दी, आस जावन दी, ओडव घालून भुरग्याक पळोवंक तुमी तयार आसात. हें सत, हें बोव बरें. पूण आमी आवय जावन दी, बापोय जावन दी, भुरग्याक रचलेलो मनीस न्हय. पयले सुवातेर भुरगें तें देवाचें देणें. देव जावन आसा ताचो वडील. देवाचें देणें आमी समजून घेवंक जाय. शिवाय आपणाचें देणें आपणाचेंच म्हणून आमी स्वार्थपणान भुरग्याक चलोवचें न्हय. तें पवित्र पुस्तका आड जावन आसा. हें स्वार्थपणां कशें चलयता म्हळ्यार थोड्या फावटी भुरग्याक आमी जायतीं देणी दिता, जावं पयशे, जावं शिकाप, जावं नेसान कळयता, पूण देव बिरांत दिना. सबार फावटी अशें घडटा. तशें म्हळ्यार हांवें सांगल्या प्रमाणे म्हज्या कुशे प्रमाणे तूं चल, देवाची तूं कशी कर म्हणलें सांगूंक म्हज्या तोंडांत उतार येना. अशें देवान दिल्लें हें वर्तें देणें म्हणजे भुरगे एक न्ही जाल्यार आनी एक दीस आपणाकच आड वेता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता ती आवय, तिका 7 भुरगीं आशिल्लीं. राय आडवरलेलें दुकराचें मांस खायचें म्हणून फर्मायता. खायना जाल्यार तांकां जीवशी मारता. तांकां जायते मारल्या उपरांत एक एकल्याकच तो फर्मायता आनी ते खायनात. अशें तिच्या दोळ्या मुखारच 6 जाण भुरग्यांक, चेरक्यांक तो जीवशी मारता. आवयच्या दोळ्या मुखार 6 जाण चेरक्यांक, तिच्या चेरक्यांक जीवशी मारता. पूण आवय रडना. कित्याक म्हळ्यार देवान दिल्लें देवाक समर्पिता. शिवाय देवाचो कायदो मोडून तांणी मातशा बदलाक देवाचो कायदो पळोवन तांणी जिवचें बरें म्हणून. आमकां आसा गे तशें धैर्य? वय आमी भुरग्याचो इतलो मोग करता जाल्यार देवाक विरोध वचना म्हणलें तें आमकां भोगता वय, पूण सांगूंक धैर्य ना. आसलो एकलो निमाणो चेरको, त्या चेरक्याक तिका चड मोग आसलो. राय तिका पुसलायता. त्या चेरक्याक ताणें खायचें म्हणून तिणें बूज दिवचे खातीर. पूण ती चेरक्या ससीन वेता आनी आपणाच्याच भाशेन चेरक्या सांगता, हांवें तुका रचलेलो न्ही, म्हज्या कुसवान तूं कसो गर्भे चलो म्हूण हांव न्हेना.
तुज्या दोळ्या कानांत स्वास घाल्लो हांवें न्हय, देवान तुका रचलो आनी आसूं आसाय. पातां करना जिवोच्या बदलाक देवाचो कायदो पळोवन सस्तांचें जिवीत जडचें बरें म्हणून भुरग्याक बूस सांगता. आनी भुरगो व्हडल्या तळ्यान आपूण देवाचो कायदो मोडिना म्हणून रायाक सांगता. आनी तिच्या दोळ्या मुखारच ताचो जिवी काडटात. हांगा आमकां मेळचें लिसांव कितें म्हळ्यार एका आवयची ओडवी गाय. ह्या संवसारांत तिणें जल्म दिलो मात्र न्हय, सस्नाच्या जिणेकी 7 भुरग्यांक तिणें जल्म दिलो. असलो बावट आमचे थंय आसा गाय. आमी आमच्या कुटुंबांत देवाचे प्रतिनिधी जावन आसा. आवय देवाचे प्रतिनिधी जावन शर्यतीन जावन आसा, देवाच्या जाग्यार आसा, देवाच्या कायद्या प्रमाणे भुरग्याक चलयता गे म्हणलें तें सवाल. आतां आमी दुसऱ्या वाचपाक या वांजेलाक या. एका नांवकारान ग्रेस्त मनशान 10 तालंतां 10 जाणां वांटून दिली. पाटी येतना तसो वेव्हार करन तुमी चड जोडा म्हणून. वय पयलो येता आनी म्हणटा तुवें म्हाका 1 दिल्लें, हांगा आसा 10 म्हणून. ताका शाबासकी पटयता आनी 10 शहरांचे ताका कायदो दिता. दुसऱ्या 5 शहरांचे अशें. तिसरो कांयच करनासता लेसांत लिपून दवरलें नाल्यांत काणयता आनी दिता. तुवें दिल्लें तुका वच. तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा देखून कांय. हांगा मेळचें लिसांव कितें गी म्हळ्यार भाव भयणीनो, वो संवसार वो पृथ्वी रचता आसतना आतां आसल्यार बरी नातल्ली. आतां कितें आसा गी तें मनशाच्या गामान मनशाच्या कामान तें जालां. ही गरज जाल्यार मनशाच्या कामान मनशाच्या गामान जालां. खंयचें तें जावन येतलें. देवान पृथ्वी रचली, सगळो संवसार रचलो आनी मनशाक ही पृथ्वी पळोवंक कायदो दिलो. ताका पृथ्वीचो गोवळी जावन मियारलो. गोवळी जावन मियारलो. तूं आनी हांव ह्या पृथ्वेची गोवळी जावन आसा. गोवळी शेळयांक जीवशी मारिना, शेळयांक पोसता, उदका थंय व्हरता, बरो सोरो दिता. आमकां म्हळ्यार आमकां ही पृथ्वी उद्धार करचो कायदो आसा. खाली पृथ्वीन दिल्लें फळ जेवण खावन न्हिदचें न्हय, पृथ्वी उद्धार करचो कायदो आसा. कित्याक आमी पृथ्वीचे गोवळी जावन आसा. तूं उद्धार करचे खातीर आमकां देवान गिन्यान दिल्या. अशें एकलो वावुरता, कश्ट काडटा आनीक ग्रेस्त जाता, देवाच्या आशिर्वादाचेर पडटा. आनी एकलो जेवता खाता न्हिदता, उठता जेवता खाता न्हिदता, देवाचो सिराप ताचेर पडटा. त्याच खातीर तुमी ताका सांगता कोणाक आसात पळय ताका दिया. ताका 10 तालंतां आसात, ही ताका दे, ही ताका दी. कोणाक आसा पळय ताका दितले, कोणाक ना पळय आसतली ताचें हांव काडटलें. म्हळ्यार हर एका मनशाक तालंतां दिल्यात. तुमकांय दिल्यात, म्हाकाय दिल्यात. 3 तालंतां जोडून वावरून ही पृथ्वी उद्धार करचो आमचो कायदो जावन आसा. ही समाज आमचें कुटुंब आमी उद्धार करचो कायदो जावन आसा. वो धर्मीक कायदो जावन आसा. सबार पोटी एकलो भुरगो शिकतना ताका मार्क्स मेळाचे म्हणून शिकता. चड्या पोटी मार्क्स मेळ्ळे बरो खुशी जाता. ताणें शिकचें मार्क्सा खातीर न्हय, ताचे जिणेचें परिवर्तन जावच्या खातीर. वय एक रूख लायतना फळ जायचें म्हणून आमी ते लायता. फळ मेळोवंक जाय, वय मार्क्स मेळा जाय, पूण तितल्यार आमी पावचे न्हय. आमकां कायदो आसा. कायद्याचो उद्देश ध्येय स्वातंत्र्य. आमकां कायदो आसा. कायद्याचो ध्येय स्वातंत्र्य. स्वातंत्र्य मोठचो कायदो निजाकी कायदो न्हय. आमकां सामाजीक तशेंच आमकां वैयक्तीक जिणेंत कायद्या मुखांत स्वातंत्र्य मेळा जाय. कित्याक देवान आमकां रचला स्वातंत्र्या खातीर, गुलामपणा खातीर न्हय. कित्याक आमी देवाचे भुरगे, आमकां स्वातंत्र्य मेळच्या खातीर देवान धरला. कोणी आमी कायदो करता आसतना
स्वातंत्र्या खातीर तो करी जाय, शिवाय गुलामपणा खातीर न्हय. आमी कायदो करतना, आमी कायदो पाळटना सामाजीक आनी आमकां स्वातंत्र्य मेळटागी, आमची जिणी परिवर्तन जातागी, ही भुमी उद्धार जातागी म्हूण आमी चिंतून पळोवंक जाय. कित्याक म्हाका हक्क आसा, म्हाका पदवी आसा देखून हांव कायदो करता, दुसऱ्या गुलामपणान दवरता म्हळ्यार जायना. कित्याक देवाची इच्छा तशी न्ही. आमकां देवाचे भुरगीं केल्यात, भुरग्यांचें लक्षण स्वातंत्र्य. खंयच्याच मनशाक हें स्वातंत्र्य कान ओडोवंक जायना, कित्याक तें फंडामेंटल रायट जावन आसा. तर भाव भयणीनो, देवान आमकां जायतीं देणी दिल्यात, ती सोडोवंक आमी प्रयत्न करया. कुटुंबाची व्हडवीकाय भुरगीं, आवयची व्हडवीकाय भुरगे, देव बिरांतीन तांकां वागोवंक प्रयत्न करया. आमेन. भक्तीं समर्पितां हे काणिक मोगाची, काणिका संगी भेटयतां जिणी ही आमची. स्वीकार करून पावन कर भेटोवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिक ही आमची. मोगासोर उपकार जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची. कृपादी जियेवच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगासोर उपकार जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची. कृपादी जियेवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवपाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्फोट मानून घे. सर्पदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उडासाक वो यज्ञ समर्पण तुजें दर्पण आमी वळखून घेता. तर तुज्या मुखार सरपडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गोळ्या काल तुज्या मोगांत जिवंक सस्तांची सोडून जोडोवंक तूं आमकां फाव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र पाव, सर्पदार आनी सस्नाच्या देवा, सर काळी आनी सत आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. ग्रेगरी तुज्या भक्ताच्या मनाक ये परब संभ्रमोक तुज्या पयस सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवान जिवीत आमकां दर दिता आनी ताचे शिकोवन आमकां गिन्यान उजवाडायता. आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून आतां देवदूतांनी भोवतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Păvintel baranțo सर्वेस परतून स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय
जय जय बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्मॅन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्याच कुशेन कस्टमरान सुसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांत दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सस्ती कराराचें रगात. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसून आनी समेस्त मनशां पसून तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bort so gut purgatoria. तुझ्या कुसाने पुन्हा जीवन पुन्हा भरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची जय जय बापाच्या मरणाचा पुन्हा जिवंतपणाचा आमी मुक्तपणे उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडून काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजे सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काळजून ताण दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस परस ओके प्रतिमेचे विसरलेले तुजे पयस सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमा वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो जरूर मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आमची इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांची अपजळी मुखार मोडपणू फाव कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमकां मर्या देवाच्या माये संगाती भगवान धर्म जाता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजे महिमा गो आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी करता तशी संस्कारांचा. आमचो दिसपडटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे केल्या चिंताव तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताण पडून नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीचे मागाणी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान येतले आमकां तुझ्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर कानांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा आमची सस्नाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशीवर म्हण तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय रजस कलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्यांची शांती सदां घाल तुमचे सवें आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळीच्या जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सहभागी. सोम्या तुजे देवश म्हाका फवना तुजे वरवीं म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझ्या आदारार पातयेतां, तुझी सरसाय मागतां. यात्रिक आमी सर जावन आसा, बसयल्या गांवांत गोंयान करता. तुझ्या आदारार पातयेतां, प्रार्थुयो. सर पदवेदा देवा, तूं आमकां दिल्या पवित्र जेवणान आमी नदोशी जाल्या. भगवंत ग्रेगरीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदांच भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजां पावूंक तूं आमकां कृपा दी. हें आमी कळटेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुपकार. Bagien gurfesh kurvein, yoram kam chede bam chedus manantlay, Bapa Jehu tachene pavitra atmecha nabi.